जातात, पण हे दुश्मनगिरीचें वातावरण आशिल्ले भशेन ज्या तरेन ते करता, आमी गोंयचे खातीर वावुरतात, गोंयच्या भुमी खातीर जर वावुरतात, बऱ्या खातीर कर्शा खातीर जर वावुरतात जाल्यार हें इलेक्शन वर्स आसा, इलेक्शन लागीं आयलां आनी त्या खातीर तो फक्त पॉलिटिकल स्टंट जावचो न्ही, पॉलिटिकली आपल्याक खंय तरी जिखून येवंक जाय, की पॉलिटिकली आमकां खंय तरी मायलेज मेळूंक जाय, पॉलिटिकली आपली पार्टी आनी ह्या पार्टी पेक्षा सुपिरियर आसा हें दाखोवपाक जे चडावड पळय लागिल्ली आसा तातूंत भितर सामान्यांक भितर आनी इतल्या वर्सां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा हाजो हे आसात कशें हे 15 वर्सां माननीय नरेंद्र मोदीचे विकासाचे हे घेवन चलिल्लें सरकार, डबल इंजिन सरकार उरतलेंच कशें हे एक तकलेन सामको हें आयला, राग आयिल्ले पळय जे कोण काही लोक आसा हे सरकार इतलें उरचें न्ही, कारण हें सरकार कोणाक दिसता हें हिंदुत्वादाचें सरकार, कोणाक दिसता हें हाजें सरकार मनमानीचें सरकार, कोणाक दिसता आनी खंयचे तरी विकासाचें सरकार, तर कोणाक दिसता हें वायट सरकार. पण हें अशें ताका हें वेगवेगळे विशय आनी निकस लावन हें सगळो जो झुंडशाही आनी हें करता तो जावचो न्ही, कारण सगळ्याक एकच लोकशायेन एक हें दिल्लो आसा, मार्ग दिल्लो आसा, त्या मार्गान फुडें वचचें असो हो सगळो विशय आशिल्लो, त्या हातूंत आमी सरकाराचे बरोबर आसा. एक म्हटल्यार फातर मारले की म्हणटा ते फातर बी मारपाचो एक प्रकार घडलो जेन्ना आंदोलन जालें हे ज्या गजालीन ते म्हाका डिक्टेट म्हणजे एक्झॅक्टली खबर ना, पण झाडां आनी ते हाजेर उबे रावल्या त्या फोटोज बिटोज हांवें ते पळयल्ले आसा, ते तितलेंच पळयता. एक दुसरी म्हटल्यार आतां तुमी जेन्ना त्या आमदाराक पुलिसांनी हें केलो सरकारांनी जे ताच्या बद्दल वागणूक पुलिसांनी दिला ती सारकी आसली तुमकां कितें दिसता? ती चुकीचीच आशिल्ली. म्हणजे हां ते ज्या तरेन ताका थंयच्यान काडपाक जाय, पुलिसान ताची वागणूक दिल्या त्या वागणुके बद्दल ते तांकां त्या पुलिसांक कितें करपाक जाय त्या परस सरकारान ती भुमिका आपली मांडिल्ली आसा. पण इतलें करूनय जर समजा जर ते आयकना जाल्यार सरकार फाल्यां चुकीचेंच करता अशें दिसतलें न्ही. आनी त्या वटेच्यान मॅन हँडलिंग जर ताका जर समजा केलो त्या वेळाचेर जाल्यार ताजे पयलींची पार्श्वभूमी आसा तितली लक्षांत दवरात न्ही. त्या ऑफिसान बसल्यात न्ही, त्या ऑफिसान डॉक्युमेंट्स आसात, त्या ऑफिसान अख्ख्या गोंयचे और सगळ्यांचे कागदपत्रांय आसा, त्या ऑफिसान इतले सगळे लोक राग आसा किंवा हें अमूक घडटा म्हणून जर तुका राग आसा आनी ते तुमी फाटीं घेवचे म्हणून जर थंय जर बशिल्ले आसा, पण त्याच बरोबर थंय पेपर आसात, थंय सगळे बाकीचे सगळे गजाली आसा ह्योय लक्षांत घेवंक जाय न्ही. जेन्ना प्रमोद सावंत युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आशिल्ले तेन्ना ऑफिसराच्या हेल्थ ऑफिसराच्या तोंडान आयस्क्रीम हय बरोबर बरोबर त्या वेळाचेर तो जे आशिल्ले ते रातभर खंयची ऑफिसां मोडतोड कोणेच करूं ना किंवा थंय खंयच्याच पद्दतीन खंयच्याच ताका लॉक करून कांयच घालूं ना. त्या वेळाचेर ते दिसाचेच सगळे आशिल्ले, कारण तांणी पळयात हांवूय आसा त्या वेळाचेर, म्हणजे पार्टीनूच आसा हांव 30 वर्सां, हांव दुसरे कडल्यान खंयच्यान आयलो ना परघरा वयल्यान. पण एक आसा की ऑफिसराक सुद्दां एक विशिश्ट हाचो जाप विचारपाची एक मर्यादा आसता, प्रसंग आसता, तो वेगळो आसता. एकदां एक पेशंटाक केन्ना तरी तूं हॉस्पिटलान घेवन वता तेन्ना ती फूल फॅमिली आसता, ती फॅमिलीक तो पेशंटाक जर तपासना जाल्यार राग येता सामकी त्या वेळाचेर, किंवा तेन्ना एक उदीर जाता म्हजो जिवा भावाचो कोण तरी हॉस्पिटलान आसा. पण हाजो अर्थ की त्या वेळाचेर तो त्या दोतोराचेर राग काडटा घडये, त्या दोतोराक कितें तरी म्हणपाक अरे मातशें तपास ताका कितें आसा, पण त्या खातीर तूं फक्त सगळें हॉस्पिटल पेटोवन दिवपाक वतलो. एक काही मर्यादा काही हें आसा. फॅमिली उठलो व्हरप हेका एक मर्यादा आसा, ज्या स्वप्ना वयल्यान देवून सांगलें ती घटना एकदम दुर्दैवी आसा, चुकीची आसा. तुमी म्हणटा की त्या पीआयचेर एक्शन जावपाक जाय, जाली मरे ताका थंयच्यान जे सरकाराक सांगला की जर काही चुकीचे जर सगळे घडिल्ले आसा त्या वेळाचेर कितें जालें की ताका त्या वटेच्यान उखलून काडटना और कितें करतना समजा तो म्हणजे आडेवेडे कितें घेतले आनी त्या वेळाचेर वयर सकयल जालें, ताजें चुकीच्या पद्दतीन जर जालां जाल्यार ताजेर योग्य एक्शन जावंक जाय. तुमी चुकीचें म्हटलें आतां, सो तुमी म्हणटा की तेजेर एक्शन जावपाक जाय पुलीस ऑफिसराचेर काय जावपाक जाय? जे हातून तुमी मान्य केलें चूक हय, ज्या मॅन हँडलिंग जातना म्हणजे ताणें बीन रिबट करतना आपल्याक व्हरू नये म्हणून हाका ग्रिल्साक धरलो, मागीर तरी ताका तशें काडटाले थंयच्यान, कारण तें ऑफिस हें करपाक जाय अशेंच आसा कितें 4-5 पुलीस आसतना वावडा इतले पावर ना हेंचे कडेन ते उखलपाक इतले फीट ना पुलीस सुद्दां की 4-5 वावडा व्हरता एकट्या मनशाक. जावपाक जाय पुलिसाचेर, तेचेर तुमी आन्सर करिना. पोलीस ऑफिसराचेर एक्शन हय हांवें सांगलें मरे, हांवें खंय तूं परत कितें हांवें ना म्हटलें हांवें एक्शन जावपाक जाय की ना ज्या जाग्याचेर समजा चूक जाल्ली आसा, समजा ताका जर समजा हँडलिंग करपाक ताजी इन्क्वायरी जावची आनी इन्क्वायरी जातना ताका योग्य ती कारवाई ती करची. परत आनी कशी म्हणून खंयचे भाशेन सांगू
तेच सांगलें न्ही. एज अ प्रेसिडेंट 39 एजीर तुमचो स्टेट कितें तर सरकारान तो विशय जो आसा तो विधानसभेच्या पटलाचेर जो आसा ताचेर डिस्कशन जावचें आनी योग्य ती भुमिका सरकारान तातूंत घेवंक जाय. अनेक कोणाची 200 मिटराची घरां, कोणाची आनी कोणें घरां बांदिल्लीं आसतलीं, कोणाची आनी कितें आशिल्लीं, कितें आसा ते सगळे विशय ताचेर आसा. पार्टी ह्या संदर्भान भितर सरकाराक म्हणजे जें कितें योग्य तें जावपाक जाय म्हणून स्वता मुख्यमंत्री थंय वचून मेळ्ळे न्ही, बसले न्ही थंय. मुख्यमंत्री गेलो ते राज्य म्हणजे हें आशिल्लें न्ही ताका म्हणजे कितें म्हणटा तें सहानुभूती कशी हें आशिल्लें न्ही. हय कशें सेन्स आशिल्लें म्हणून गेले न्ही. काय एटॅक केलो थंय कांयच करूं ना न्ही तशें. लक्षांत घेवपाक तेय पण कोण जाय. तेय शेवटी तोय निवडून आयल्लो आमदार, आमी आमदार जावन गेल्ले आसा, आमी रस्त्यार आयिल्ले आसा, आमी घेतला. फाटल्या हातून आतां कितें आसा ते व्हिडिओ काय मेळना की तेन्ना वॉट्सॅप नाशिल्लें. 2000 वॉट्सॅप 2014 स्टार्ट जाला म्हणून आमी ते 2012 पयलींचे. 39 ए रद्द करचो म्हणून तुमी मागता. आमी सांगलें न्ही जी भुमिका आसा ताका एक कायदो तो विधानसभेनूच केला मरे कायदो. त्या कायद्याक भितर विधानसभेनूच तांच्यांनी योग्य ते डिस्कशन जावचें. कायदो जाल्लो ते चुको बदलपा खातीर पूण आतां खंय तरी ज्या पद्दतीन लँड कन्वर्जन जाता सो ते गोंयाक खंय तरी घातक दिसता तुमकां कारण ताचेरूच खंय तरी फूल गोंय आतां पेटपाक लागलें. काय सारकें आसा तें? एक आसा की गोंय हें आसा तें माणकुलें गोंय. गोंय हें सगळ्यांकच जाय. आमकांय जाय तशें सगळ्या हांगसरल्या ओपोजीट जे उलयतात तांकांय बी गोंय जाय. हें गोंय म्हणजे फक्त भारतीय जनता पार्टीकूच गोंय जाय आनी तांकां ओपोजीट आसा तांकां गोंय नाका अशें ना तें. गोंय हें आमचें. आमी हांगासर आमचे पणजे आजे सगळे आमी हांगाच आसात आनी ह्या गोंयान एक मर्यादे पलीकडेन हें जावचें न्ही. वी आर एट सॅच्युरेशन पॉयंट हें सगळेंच मान्य करता आनी त्या खातीर एक वेगळो तरेचो विचार एक डिस्कशन जावपाक जाय की आमी खंय पर्यंत थांबपाक जाय आनी तें टायम एंड अगेन हें प्रत्येकाने विशय मांडिल्लो आसा तो जावंक जाय. सर तुमच्या सरकाराक सपोर्ट करपी आमदार जो जीत आसा तोय खंय तरी हेच्या विरोधात म्हणटा की आपूण सपोर्ट केला ते चुकल्या म्हणटा तेन्ना असेंब्लीत. कोणाक सरकार जे टीसीपीच्या सेक्शन हांवें तरी ते सपोर्ट केला ती चूक जाली म्हणटा तेन्ना आमकां सांगलेले वेगळे आहेत आनी आतां जाता वेगळेच. न्ही ताजेर आतां परत डिस्कशन करचें न्ही ताणें मूव करचें न्ही. भायर पळय अशें कितें तरी भायर उलयतात पळय न्ही ताका आदार आसना. हांव आतां भायर कितें तरी उलयलो ताका आदार ना. आदार केन्ना आसता तुका अमूक गजाल आसा ती इन रायटींग तूं दी आनी तूं ताजे कडेन वच तेन्नाच तुजी कंप्लेंट आसा तेन्नाच ती स्विकारतात. घाल मरे आपलो आदार हें नाशिल्लो आपूण ते सपोर्ट केले ती आतां चूक जाली म्हणटा हें त्या टायमाचेर आपली अक्कल खंय गेली तीय मागीर चिंतूंक जाय न्ही. कोणी आसूं तो त्या टायमाचेर सगळ्यांनी हें दिल्लें. आतां हे ओपोजिशनाक 4-5 जाण कोण ते बोवाळ बी घालतात पळय न्ही कळ्ळें न्ही तांच्यो कांय कुंडले ना तर तांच्यांनी कन्वर्ट केला तांचे कुंडले ना तर काय म्हणटात मागीर तेच विचारता न्ही. म्हणटकीर कशें आसा मी नाही हो त्यातली कडी घातली हातली. प्रश्न तो आसा की ह्या सगळ्या हातून भितर तेय तितले जबाबदार आसा कारण राजकीय हातून भितर काही कोण म्हणजे कोणें म्हाका आमकां बट दाखोवचो की दामू हांगा अध्यक्ष बशिल्लो आसा की हाणें आपली केल्या किंवा आपल्याले कोणाची तरी एप्लिकेशन हाडलां सांगचें कापसता. तशें आमकां एक्टिवली पॅसिवली कारण हें गोंय म्हजें आसा तितलो हांवूय बीन ताजो राखणदार आसा. हांवूय बी आसा राखणदार पण हांव उलयतां तें तुका पटलें जाल्यार तें पयलीं सांग. कारण पत्रकारांची काही गजाली पटपट तुमीच कॅरी करतात की कोणाच्या घराचेर दुर्गाचेर वयर उबें रावप किंवा ते लाथां मारप किंवा ते ताका कितें कितें बोबो आनी हें तें कारण घरान भुरगीं किंवा आनी कोण आसतात जाणटी कोण बरी नाशिल्लीं आसतात हे सगळे गजालीचेर विचार कर आनी सांग. ओके.